हात मोसो घर तुझ
Precious Lord, linger near when my light is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. खुशी सध्या जता तशी संसारांचा
import justice So
कालच्या रात्री तेव्हा दिलो तो आमच्या संघाचो एक सांगो अर्चनान फ्रांसिस्कन एक मेळाचो एक शाश्वत सांगो तो ताणे आमच्या मेळाक ताची आपुरबायाची सेवा दिल्या. आज आमी अर्चनान मेळाची सर दोन भयणी ताच्या मरणाते दूख पावता. तो कालच्या राती देवातीन जालो ही खबर आयकतना आमकां मस्तू बेजार जालें. ताची भुरगीं ताची पतीन ताच्या ह्या मरणा वरवीं मस्तू दुखेस्त जाल्या. तुमी आजेजू ताच्या ह्या मरणा वरवीं खाली जाल्लो हो जागो तुळस भर्तीकर ताणें केल्ली सर पातकां तूं बक्षी तुवें ताका आपयलां आसता सर्गींचे रास ताका फावो कर. एक मोगाळ सांदो जाव आमकां ताणें आपुरबायाची सेवा आमच्या हर एका मिटिंगां तो हजर जावन आमकां बरी माहिती तो दितालो. तो एक उर्बेस्त सांदो जावन नासलो. सगळीं आमची अर्चनान फ्रांसिस्कान दोन भयणी हांवें ही खबर चिंतशिल्ल्या कुड्डे तांणी तांची श्रद्धांजली भेटयल्या. मोगाळा जेजू आमचो भाव जोसेफ तुवें ताका आपयलें आसता ससनाचो विशीव ताका लाभय. सदांच तुज्या बापान ताणें सर्गीचें सूख भोगूंक ताका तूं फावो कर. दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या पतींनी भयणी भावाक ताच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तूं बुजवण लाभय. तांचे सांगाता तूं राव आनी तांकां तूं सांगात दी. हो एक कणकच आमी उफलाचे सर सांदे ताचे खातीर भेटयता. सत्मंता देवा सर्ववेदा जपा सर्वाणी विचार स्मरा आणि येशू ख्रिस्ता ताच्या यास्पता आमच्या सुन्या सोबळी रत्नारे तुझे समलो आम्हाला वेदा समलो मानसिकता आणि सुस्ते तकासा जडलो मेलो आणि तकारी केलो मेला मध्ये देवलो सिसे सामने देवलो जीवनलो सदा समलो सर्ववेदा आमच्या बाप्पा श्रीजींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज समुकाय तुझी खुशी सरकार सदा खुशी संसारात नमान बरी कुठ्यान बदले सुंदर समर्था श्री अमित तू सदैवन सदैव पर तू सिद्धे नमान बरी कुठ्यान बदले सुंदर समर्था श्री अमित तू सदैवन सदैव पर तू सिद्धे नमान बरी कुठ्यान बदले सुंदर संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैव पर तू सिद्धे महिमा बाप्पा कनिकता कनिपवित्र सस्ना
सपनाचा पप्पा हक्का बेटईता जाती मोगाच्या पिताची आमच्या सम्य आणि सर्वंदरा येशू ख्रिस्ताची पुढणी रगत आत्मानी देव आमच्या वर्गाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या वर्गाच्या परिपूर्णापासून येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशामरिपा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बडोदा हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बडोदा हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बडोदा हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर ससना सोबीशे सर्वेश्वराता कलावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे भागय ससना सोबीशे सर्वेश्वराता कलावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे भागय आमच्या सुमी आणि सबंधरा येशू ख्रिस्ताची पुढणी रगत आत्मानी देव आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या परिपूर्णापासून येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बडोदा हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बडोदा हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बडोदा हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर ससना सोबीशे सर्वेश्वराता कलावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे भागय ससना सोबीशे सर्वेश्वराता कलावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे भागय बाप्पा हक्का बेटईता जाती मोगाच्या पिताची आमच्या सगळ्या आणि सर्वंदरा येशू ख्रिस्ताची पुढणी रगत आत्मानी देव आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या परिपूर्णापासून येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशावावरील आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काबूल
काकुटकर सुचा कठीण कष्टाच्या प्रसवामध्ये आमच्या संसाराची काकुटकर सुचा कठीण कष्टाच्या प्रसवामध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुटकर देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची काकुटकर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची काकुटकर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची काकुटकर सस्ना सोमीशे सर्वेश्वराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय सस्ना सोमीशे सर्वेश्वराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय सस्तज बाबा हा बुधा बरेचा ज्याची मुखाच्या भूताची आमच्या पुण्य आणि सुरंग राज्य क्रिस्तचे क्रीड निराधार आत्मा आणि देवपण आमच्या अपराधा आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या प्रेमपणापासून जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काळजी कर. जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर जे तुझ्या कधी कष्टाच्या कशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर हे भगवंता भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुटकर सस्ना सोभिषे सर्वेश्वराचा कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय सस्ना सोभिषे सर्वेश्वराचा कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या प्रेमपणापासून आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुटकर 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुटकर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुटकर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुटकर सस्ना सोभिषे सर्वेश्वराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय सस्ना सोभिषे सर्वेश्वराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय
आणि कापडचे पाये आमच्या जीवा बलिदान पुन्हा जीवन आणि जीवित जिसू येऊन पळताना लाजराक तोंडान दवरता 4 दीस जाले म्हूण ताका कळिसलें. बेथेनिया जेरुसलेमाक पयस घातिल्लो सुमार 2 वरां मैला भितर आशिल्ले दुयेंतेर शहराचे साबार सुदैव मार्ता आनी मुरयेक मेळोवंक ताच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बसोवंक म्हूण आयिल्ले. जिसू येता म्हूण तांकां आयकताच मार्ता ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली, पूण मुरी घराच रावली. जिसूक पळोवन मार्तान म्हळें, सुम्या, तूं हांगा आशिल्लो जाल्यार म्हजो भाव मोठो नासलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागयलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणां. जिसून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुन्हा जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणां. जिसून तिका सांगलें, हांवूच पुन्हा जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार येतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरसना. हें तूं सत म्हणटाय. तिणें जाप दिली, वय सुम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण तूं सत म्हणटा. देवाचें पुतारी देवाचे बागी पुरवोसो जेजू म्हजो उपकारें काशा आनंदाचो सर्गादायची देवाचो ताच्या सरतान निदळ केलो. हे म्हजे गायन म्हजी आशा वर्णन करूं हर एक दिसा. हे म्हजी गायन म्हजी आशा वर्णन करूं हर एक दिसा. समृद्धी देखून आनंदिता सर्गात रक्षा देखा सदा आंजोडे होयता हाने देले काकुते करपा दुर्मोगाचे. हे मोजे गायन मोजी आशा वर्णन करूं हर एक दिसा. हे मोजी गायन मोजी आशा वर्णन करूं हर एक दिसा. संकट मी देखून उठो नाका संतोषा देखा तारकातय देशभर सरकारा रस्ता राखून सांगून बरें कोण मोगान देखून. हे म्हजी गायन म्हजी आशा वर्णन करूं हर एक दिसा. हे म्हजी गायन म्हजी आशा वर्णन करूं हर एक दिसा. सर्वपिता बाबा सर्गाने पिढीच्या रचनाला सर्व
तुझी कापुर्तीची अधिक
महिमा Bapa dan Putra dan Roh
स्फोराचा कालाबय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांघर. सौतमिस्तेस म्हणजे जो कालवर पर्वत या खुर्शीवर येतात. Samtana Dev Maka Apaitana Rau Jesus
This is
देवा हे भाग्य
पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कष्टा केल्यानो येया वचन भक्तील्यानो येया इतलो विशेवा तुमका कष्टा केल्यानो येया वचन भक्तील्यानो येया इतलो विशेवा तुमका दुका मोजी कंसारा पाहुण्या सगळा दिसारीरा कैयासा देव तुझो म्हणून दुस्मान केण्योन असता कष्टा दिल्यानो येया वचन भक्तील्यानो येया दितलो विशेवा तुमका कष्टा दिल्यानो येया वचन भक्तील्यानो येया दितलो विशेवा तुमका. प्रार्थूया. सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी तू ऐकून घे. तुझ्या साखराक जोजफ डिसोजाच्या आत्म्याक ह्या संसारांतलो भायर सरूंक तुवें फरमायलाय. ताका सर्गीच्या सुखाक पावय. तुझ्या भक्तांचो सांगात ताका फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. वगाळ बाबा भयणीनो, कितें जावन वरणबाई, जॉय, अनिला, रेश्मा, किशन सर, जेनिशा आणि रिशॉन आणि सैऱ्या दैऱ्यानो, इष्ट मित्रांनो, मोठ्या घरानो आणि तुमच्या दुसऱ्या अभिमानीनो. तुझे सुजू 70 वर्षाची जिणी जियेला आणि या ताच्या 70 वर्षाच्या जिवितांत जायते बरेपण ताणें समाज सेवा सेवा ताणें केल्या. आपणाक कितें देणी दिल्यांत ती देणी हेरांक उक्त्या मनान ताणें परगट केल्यांत. ती सगळी समाज कुटुंब आनी सक्कडी आमचे परिसर सक्कडी जाणां आमकां हर एकल्याकी एक दीस जल्म आनी एक दीस मरण हें आसाच. हें सत आमच्या जिणयेचें. या 70 वर्षाच्या जिवितांत कितें बरें केलां तशेंच कितें अस्खतगायताची ती आसली ती आमच्या भावान देवा सक्षीन तो व्हरलो. तो जडतेक उबो जाला. ताणें केल्ल्या सगळ्या बरेपणाक इनाम जावन देव ताका सर्गीचे राज फावो करतलो म्हणलो. ह्यो आमचो भवर्थ. ह्या अखेरेच्या दिसांनी मस्त कश्ट ताणें भोगले. जग ताणें सोंसलें. आटे विटे ताचे मस्त आसले. ताच्या कुटुंबान बरी करून ताची सेवा केल्या. अखेर पर्यंत सेवा केल्या आणि आमच्या बाबान तसो आत्मो देवाच्या हातींत दिला. आज आमी फकत इतलेंच मागया. सगळ्या ताच्या जिविताक कितें तो आशेवण आसलो तें पुनर्जिवंतपण, तें सस्नाचें जिवीत, अमर जिवीत देव ताका फावो करून दी म्हणून आमी मागया. जिणेन केल्ली उणेपण देव ताका बक्षून दी आनी सस्नाक देवा समोर जियोवचें भाग ताका लाभूं दी म्हणून आमी मागता आसतना दुखेस कुटुंबाक वचत आमी मागणी करया. आनी ह्या दुखेस कुटुंबाक तो बुजोवन दी. ताच्या उतरांनी आनी ताच्या बेसावांनी हें कुटुंब भरून दी म्हणून आमी मागया. आमी प्रार्थुया. काकुळतीच्या बापा आनी सर बुजोवणेच्या देवा, तूं सस्नीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या आमच्या भावाच्या कुटुंबाच्या जर सांग्यांचेर विशेष जावन ताची पती आनी तिची भुरगीं तांचेर कलतेपणी तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता. समाधान तांकां आमी मागता. बुजवण आमी मागता. सर्वेस्परा जा तूं आमचो अस्रो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पातळून तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां तूं उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे शी दवशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत
आमच्या दोळ्यांतली सर दुकां तो पुसून पुसून वेतेली थंय आमच्या भावा कडेन आमकां तो एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सस्ना सोविशे सर्वेस्वरा ताका लागून आणि निरंतर प्रकाश ताचेर भांगय. सस्ना सोविशे सर्वेस्वरा ताका लागून आणि निरंतर प्रकाश ताचेर भांगय. हिस्सपान तूं म्हाका शुद्ध कर नितळ हांव जातलो. दूतू म्हाका हिमाप्रासड धवो हांव जातलो. सस्ना सोविशे सर्वेस्वरा ताका लागून आणि निरंतर प्रकाश ताचेर भांगय. सस्ना सोविशे सर्वेस्वरा ताका लागून आणि निरंतर प्रकाश ताचेर भांगय. मोगाळ भावा बहिणीनो, आमच्या भावाच्या अंतिम पैनाक आमी इगर्जेक उसोया. ते बिसर आमचो तसो सांगात दिया आनी धुळीत हाडून तो आयिल्लो धुळीक ताका आमी समर्पिया. अशें हे कुटुंबाची ताका ओपण देवणो आमी इगर्जे कुशीन आमची मेटां काडया. देवा तुझे
तुझे तुझेच श्री देवा तुझेच श्री तुझेच श्री देवा तुझेच श्री कुसापुनी म्हाका ओड तुलागी गायान मुझे तुका तुझेच श्री देवा तुझेच श्री देवा तुझेच श्री पयना तरी आसता ही सूर्य तरी देवता मुझेर काळखे स्वप्नांतच म्हाका तुझेच श्री देवा तुझेच श्री देवा तुझेच
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सवे आसो जिवन जाल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयण्यानो आनी भुरग्यानो देवादेन आमचो भाऊ जेजुबडी सोजा आमचे मदें निर्जीव रुपार तो हजर आसा. कालच्या दिसा आपलो आत्मो देवाच्या हातांत ताणें ओपून दिला आनी ह्या फाटल्या दिसांनी मस्त कश्ट ताणें भोगल्यात. ताच्या कुटुंबान ताची बरी जतन घेतल्या. मनशा प्रयत्न खंयचेय उपकारूंक पडोवना. बदलाक देवाचें योजन आमच्या भावाच्या जिणेंत जारी जाला. त्या कुटुंबांत वडयेक आघात तांकां भोगला. ताच्या स्त्रियेक फ्लोरेनबायेक जॉय प्रमिळा आनी तांची भुरगीं तशेंच जेश्मा आनी राजेश आनी तांची भुरगीं आनी तांच्या कुटुंबाचे लागशिल्ले सांदे ताचे भाव भयणी वाड्या घर भुरगेच घरां मस्त ताचे अभिमानी आसात. सट्टांकी वडयेक दूख भोगला. दूख भोगचें साहस आनी सत मनशाच्या जिवितांत जल्म आनी मरण ती देवान आमकां बांदून दिल्ली बुती. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ती उतरतलीच. जल्मल्लो हर एक मनीस एक दीस तो देवा थंय पाटी येता. देवा तावन तो आयिल्लो देवा सरशेन तो पाटी येता. धुळेन मनशाक रचुल्लो आनी त्याच धुळीक आमच्या समितेरेंत ताका आमी माती करता. थंयसर धूळ आनी माती तो जातलो. आमचे पुर्वजूय तशेंच जाल्यात. कितलेशे जण आमचे पुर्वज जल्मल्ले समितेरेंत धूळ आनी माती जाल्यात आनी हेंच आमकांय एक दीस धूळ आनी माती जावंक आसा. हें सत आमच्या मरणाचें मरण आमकां उगडावप हें करता. कुटुंबाक दूख भोगता तरी देवाची काकूळ तूं अपार. आमच्या भावाच्या जिवितांत ताणें कितेंय पथकां भोगसूंक ताका बाकी आसत जाल्यार देव ताका माफी करून दी म्हणून मागया. ह्या फाटल्या दिसांनी मस्त वेळ ताका आशिल्लो. बरी तयाराय ताणें केल्या. तो आस्पत्रेकेच्या पयलें इगर्जेक आयला. तो हांगासर बेसांव मागून गेला आनी देवाचो उपकार ताणें मागला आनी देवाची खुशी तूं जारी कर म्हणून ताणें मागणें केलां. आनी तो निमाणें देवाच्या खुशेक तकली बागावन कशें जेजू खुर्सार मेलो तशें आमचो भावी ताचें मरण पावला. पूण एक सत ताच्या जिवितांत उगडें जावं दी. जेजू कशें खुर्सार मरून पुनर उठलो तेंच पुनर उठचें आनी रुपांतर जावचें भाग आमच्या भावाक फावो जावं दी म्हणून आज हांगासर जमा जाल्ले आमी समेस्त याजक धर्म भयणी तशेंच तुमी समेस्त लोक ताच्या कुटुंबाची मोगाची सांगाता मेळोन आमी मागया. देव ताका सासान जिवीत जिवन दी. ताच्या कुटुंबाक बुजवण देव पाठोवन दी म्हणून मागया. आमी अस्कत देवा मुखार आमचें कितें उणेंपण देवा मुखार दवरून बक्षणे मागोवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवाद म्हजी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत
सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुझो पूत मरण पावलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी बाबार्तान वळखून घेता. ताचे थंय मरून गेल्ल्या जोझफ डिसोजा आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावचें भाग ताका तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय हे आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सांत पावलान रोमागारा बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, आमचे मदले कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचीच. कित्याक जिवंत आसल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तांक देवाचे निती सादरे हुजीर जडतेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकीस बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, हांव जिवंत देव हर एकल्यांक म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबान देवाक वखणटलो. तर आमी हर एकल्यांनी देवाक आपआपले लेख दिवचे पडटले. देवाचे उतर हें, जीवंताच्या गावांधा सर्वेस्पोरासमोर समकाता. जीवंताच्या सर्वेस्पोराच्या मोगान भरला काळीज मोजे. ताका बोलो मारलेल्या ताणे कांदिले. जीवंताच्या मरणाच्या सर्पासानी म्हाका वेडो घालो. कांती दुखीन बुडलेल्या सोम्यांनी वारलो. जीवंताच्या
बापा सरकानी प्रीतुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करूया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. सामतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निधी पसो दगदुनी बगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पसोत तुमकां आत्मान सोसूंक दोगदोनी बगूंक आनी सरतोराची गडपाकर तुमचेर आड उलयता ते आयकूंक मेलो जाल्यार तुमी कितले बागी. संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गार आसा यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाची उतर हे तुका क्रिस्ता. सादी बोली कितली बागी. नितळ मनाची कितली बागी. देवाची खुशी करूंक बुके येतात आनी ताणयतात कितली बागी. कित्याक सर्गींचे राज तांचे. जेजू क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. आमचो भाव जोसेफ ल्हानपणांत आमी जुजय बापू म्हूण आपयताले हांव. आनी आमचो बापू जुजय बाप आज ताचे हे संवसारी पयन संपोवन सर्गींच्या रसाक ताणें वाट केला. किर्तन 23 अशें म्हणटा, सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका उणें ना. कालक्या फालक्यांत चलता जाल्यार तो ताचो दांडो बेत म्हाका धैर्य दिता. प्रशांत नितळ उदकांत तो म्हाका विशेव दिता. सोमी म्हजो गोवली. आनी सोमी म्हजो गोवली म्हणून आमच्या भावांनी ताणें उडगाडले आसूंक पुरो. सोम्यातेय पाती येवन सोम्यातेय ताणें तसो आत्मो ताणें ओपून दिला. हांव बेंगलोरांत दियोकोन जावन आसतना थंयसर मिसा वेळार एक पाद्र्या मीस भेटयतालो. आनी तसो भाव आनी भयणी पुरा त्या मिसांत आसले. ताच्या गांवांत तो मीस भेटयतालो आनी त्या गांवचो तो हांव आसल्या फ्रिगेजीचो. आनी मीस भेटयता आसतना ताच्या भावाक तो थंयसर अटॅक जावन तो थंयसर पडलो. आनी तो भाव पाद्री पळयता आलतडी जावन अशेंच पळयता तो तसो भावाक अटॅक जाले आनी लोक थंयसर कुडसालो उदक दिलें आनी ताका व्हरतात भायर व्हरून गेले. पूण गाडयेर घालून व्हरून थंयसर भायर आसलो. आनी तो म्हजे कडेन हांव दियोकन आसलो सायडीक हांव बसून आसलो. सांगालो होगी नोड येनायतो होगी नोड. आनी असो पळयल्लें पळयतना तो सरला थंयसर सरला आनी फाटी आयलो. आनी ताणें फाटी विचारलें काळें जालें कित्याक व्हरना आतां आस्पत्रेन. हांवें सांगलें आस्पत्रे व्हरचे घरा व्हरचे गोत्तू ना तितून तीन दोतला म्हणलें हांवें. आनी ताणें विचारलें सरलो गी विचारलें. हांवें सांगलें वय. हांवें चिंतलें तो रडतलो वा बोब घालतलो पूण तो कूल जावन आसलो. आनी ताणें मिसाचे बायले जावन ताणें मुंदोडिसिलें. आनी थोड्या दिसा उपरांत ताचें मोरून पुरो जाल्या उपरांत विचारलें स्वामी ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಆ ದಿವಸ ನೀವೇನು ನಿಮಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ವಾ आणि साताना ताणें सांगलें मोरनु ते एक गेडीत मात्र मोरनु म्हणलें ते गेडीत मात्र आनी ते आखेर न्ही आनी ते आखेर न्ही. आनी ह्यो जावन आसलो तसो भावार्थ त्या पाद्र्या पासो भावार्थ. आनी ते तसो भाव गेला तो ह्या संवसारांत जावन न्ही तो आखेर जाला. तो आसा तो
सर्गार ह्या संवसारांत हांव सर्गाक गेला देखून मोर्न आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव जाल्ल्याक मोर्न एक आखेर न्ही बगार एक उतरवणी देखून बाप फेलिक्स ताच्या गितांनी तो बरयता ನಾವಿರುವುದು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನೀನು ಮನುಜ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮರೆಯದಿರು ಮೇಲಿರುವನು ಒಬ್ಬನು ಒಡೆಯ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು म्हणजे आम्ही भाड्याच्या घरा असचे आणि एक दीस भाडे दिवन आम्ही सोडून दिवंक वचोंक आसा भाड्याचें घर आसता आमी सोडून दिवंक वचोंक आसा देखून तशें भाड्याचें घर आसल्यार आमी एक घर आमचें सोडून दिवन आनी एका घरा उतरून वचोंक आसा ते जावन आसा सर्गींचे रात आनी ते जावन आसा मरण देखून उत्पादी पुस्तकांत आमी पळयता तें पुस्तक शिराप आनी तो उक्तो जाता म्हणत कित्याक आमी थंयसर पळयता मरण आनी शिराप शिराप थंयसर त्या मनशाचें येता एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं मरण आयलें आनी णव वसरलो तो बेसांवांनी उक्ते जाता आनी एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं ते मनशाक सर्गींचे रास वा ते बेसांवांनी भरलेले जाता ते जावन आसा सुम्याच्या जिवंतपणा वरवीं वा सुम्याच्या त्या जल्मा वरवीं देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां आनी आमच्या भावाकी हे मरण न्ही आखेर बागार हे मरण जावन आसा देवा थंय एक सामचें देखून माते वाचो वांचल 20:5-30:4 वलींत म्हणटा येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो संवसाराच्या आरंभाताव न्ही आजकाल संवसाराच्या आरंभाताव तुमकां म्हूण तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायज करून घेया दायज म्हळ्यार आमचे हक्क म्हणटा न्ही तंदे अधिकार म्हणटा देखून आमचेच अधिकार ते आनी आमचे दायज करून आमी घेवच्याक सोम्यान ते सर्गींचे रास आनी सोम्यान म्हणला म्हज्या बापाच्या घरा जायती कुडां आसा आनी हांव येतलो आनी तयार करतलो जर तर थंयसर कुडां नातिले तर जागो नातिलो तर सर्ग राज म्हणलें नातिलें तर तो ते जागो तयार करची गरज नातले देखून ताणें म्हणलां जायती कुडां आसात आनी तुमकां आमकां सोम्यान एक जागो तयार केला देखून उगडापण पुस्तकांत 20:1 म्हणटा तो आमची दुकां पुसून काडटलो कशें आनी ते जावन आसा जिवंतपणा वरवीं आमकां जिवंतपण आसा म्हणल्यार त्या भोवार्थान आमचे ते मरण म्हणल्यार दुखाचें न्ही बागार ते एक समाधानाचें जाता देखून रोमाकारान बरयले पुस्तकांत 8 म्हणटा जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या थंय आमकां मेल्ल्या देवाच्या मोगात हांव आमकां वेगळे करूंक कोणूच साध्य ना देवाच्या मोगांत आमी एक जाता आनी त्या देवाच्या मोगांत आमी एक जावंक आसा आमी नामान मुरे मागण्यांत आमी म्हणटा नमान मुरये मागण्यांत निमाणे म्हणटा आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोरी माय आमच्या आदाराक ये म्हूण मागता आनी ती मोरी माय जशें कालवार पडोवता जेजू सांगाताची आसली आतां आमच्या भावा सांगाताय आनी आमच्या सांगाताय आमच्या मरणाच्या उपरांत आमचे सांगात आसूं आनी आमच्या भावा सवे आमी एक दीस सर्गींच्या आसा आमी पयन करून वयता आसतना ती मोरी माय आनी सुमी जेजू क्रिस्त आनी देवाचे दूत आमच्या आदाराक एमजी आमेन
म्हज्या बाबा भयण्यानो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मनन घे. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा, तुज्या सक्राच्या जोझफ डिसोजाच्या सोडवणे पासोतू आमी तुका हें बलिदान समर्पिताव. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण आमी नम्रतेन तुजे लागीं मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर बोखाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवीत असो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमर जिविताची बसवणी आमकां बुजोवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बाबर्त्याचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्मरान सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नोब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हे रगात. पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात.
पवडतसो गोटू परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने दोलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने दोलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची कालसो तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगात सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरा जोझफ डिसोसाची काकुळट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्या समेस्ता तुजे परचलीत मुखामोल पळयमक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुडये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुसय सपोती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदर बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उद्दार खाकुतील सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी. सौम्या जेजू ख्रिस्ता तुझी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेताव ती आमचेर जडती आनी क्यास धाडिना जावं पूण तुजे काकुतेन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. हो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप खडता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी बागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांसो म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सस्ताच्या जिविताक समान. सौम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे खांडी आमकां उंडो सर्गीचो दी सौम्या आमकां आयच्या दिसा ह्या कृतामी सर जावन आसा बसयल्या गांवांक भयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सरसावन आसा बसयल्या गांवांक भयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय सौम्या आमी समेस्तकल्या दितो विशेव आमकां कश्टान सलवून गेल्या वासना लाभय शांती आता यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवांक भयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवांक भयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता काळो कांत आमी पळयन करता उसवाड आमचेर फांकर तुझ्या एकाच किरणावरवी आमकां तूं वाडता कर यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवांक भयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवांक भयान
निराशी जाल्यासर आमकां दितो गुरू सोम्या तुजे सर आमची पातेली आता आनी सदा यात्रिकांनी सर जावन आसा बसल्या गांवांत पयान करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता यात्रिकांनी सर जावन आसा बसल्या गांवांत पयान करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता आमच्या सोडवंदराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता आमच्या हलक्या कुडींक नवें रूप तो दितलो आपले महिमे बरी ती कुडी आमकां सो तो करतलो प्रार्थोया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा जोझेफ डिसोजा आमचो भाऊ ह्या संवसाराक अंतरोन गेलो आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर फातकांतलो निवाळ नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोश सासनाक भोगूंक वर म्हूण आमी हो उपकार मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो भाव भयणीनो आतां देवादेन आमच्या बाबाक जोझेफ डिसोजाक श्रद्धांजली भेटयतात आमी बसया आनी आयकुया हंस पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जी येतलो ह्या सोम्याच्या उतराचेर विश्वास दवरून अंतरलेल्या देवादीन जोसेफ डिसोजा हाका अंतीम आदेवस मागोवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी सांगाता मेळोवन हांगासर ताका नामान भेटोवन अंतीम श्रद्धांजली मागो हांगासर तुमच्या मुखार उबो आसा उदेंतींत उदेल्लो सूर्य अस्तमेंत बुडटा जियेल्ली हर एक वस्त मरता हे प्रकृतीचे नियम आनी देवाचे योचन मरणा वरवीं आमकां दूख भोगता पूण ह्या संवसारी तात्कालीक जिणे उपरांत सर्गींच्या शाश्वत जिणेक पांय दवरता आसतना एका रितीचो आमकां संतोश भोगता आमचो भाव जोझेफ डिसोजाक सर्गींचे चूक देव ताका फावो जाता आनी फावो करता हे आमकां एक भरोसेचे केन जावन आसा ह्या संवसारांत देवान एक नियम केला ताका एक मिसांव दिला हर एका जिवीक एक मिसांव आसा ह्या संवसाराक येता आसतना रूख वाडटा फळ दिता सावली दिता आनी मरता तशेंच हर एक जिवीक एक मिसांव आसा थंयच मिसांव काण घेवन देवादीन जोझेफ डिसोजा ह्या संवसारी आयलो 70 वर्साच्या जिणी जियेलो आसता परस एक 20 दिसां पयलें
ताका डॉक्टरांनी सर्जरी जायची म्हणून सांगले. कुटुंबांक आशा बरो जाल्यार संतोशांची येत म्हणून सर्जरीक ओपवारली. डॉक्टरांनी भरोसो दिल्लो देखून कुटुंबाच्यांनी खर्च कितलो जाल्यार वडना सर्जरीक तयार जाल्ली. सर्जरी जाली. जोसेफ बरो जालो. पूण एकच फावटी परतें डायलिसीस करता आसतना ब्लिडींग जावन कालच्या दिसा तो अंतरलो. ह्या मरणा वरवीं ताचे कुटुंब भोव दुखेस्तला. पतीन फ्लोरीन, पूत जॉय आनी दूज जेश्मा आनी प्रमिला आनी नत्रा आनी ताची मोगाची कुटुंबाची आनी ताच्या मोगाची वाड्यागारा पिरगजगारा सकड दुखेस्तल्या. कित्याक तो एक सगळ्यांक गरजेवंत असो मनीस जावन आसलो. ह्या ताच्या जिणेचेर आमी एक नदर घालता आसतना पळयल्यार 15/4/1976 कैयारांत जल्म जाले. देवादीन विक्टर डिसोजा आनी मेरी क्रास्टा हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी हो चवथो जावन आसलो. ल्हानपणांच हाका जबाबदारी आसली. 12-13 वर्सां आसतनाच कोडयाल तो कामाक लागलो. तदलास ताणें कुटुंबाचो बरो खण गेल्लो. काम करतलो थंय समज जावना. ताच्या उपरांत दुसरे कडेन कामाक गेलो. सबारतेन काम केलें. ल्हानपणांच कश्टी जिवान तांचे. तरी घरची जबाबदारी तांणी खण गेल्ली. ताच्या उपरांत कुटुंबांत ताच्या भयण्यांक हजार काडूंक आसले. कुटुंबाची जबाबदारी पळोवंक आसली. भोव सकड भोव वापुरबायेन ताणें केलें. ताच्या उपरांत 1983 इसवेंत मेयाच्या 29 तारखेक कैयारच्या फ्लोरीन लागीं ताका लग्न जालें. तांकां देवान भोव वापुरबायेची दोगां भांगारा सारकीं भुरगीं ताका फोव केलें. जॉय आनी जेश्मा. कुटुंब भोव संतोशांची येतालें. भुरगीं व्हड जालीं. भुरग्यांचें ताणें बरें फालें केलें. भुरग्यांक काजार काडले. भुरग्यांक बरें शिकप दिलें. भुरग्यां खातीर मस्त कश्ट काडले ताणें. बरो वावर केलो. ताच्या भुरग्यांक बऱ्या पंथाक ताणें पावयलें. ताजी जबाबदारी कितें आसा तें सकट ताणें पाळली. सांत पावल सांगता म्हजी दाव हांव बरें करून दवरला म्हणून. तें सुतार देवादीन जोसेफाकी लागू जाता. ताची कितें जबाबदारी आसा ती ताणें पाळली. खंयच्या ती ताणें बाकी करून येतलें. कुटुंबांत संतोशान तो जियेतलो. आनी ताजी भुरगीं जॉय आनी जेश्मा आमच्या वाड्यांत, आमच्या संघ संस्थांत, आमच्या पिरगेजेंत क्रियाळ ती जावन आसली. तसलें मार्गदर्शन त्या बापायन तांकां दिल्लें. तांकां बरें सहकार दिल्लो मुखार वचूंक. वाड्यांत, पिरगेजेंत, हर एका कामांत, समाज सेवकांत तांकां आतां बरो सहकार दिल्लो बापायन. देखून ती भुरगीं आज व्हडत्या जबाबदारेंत आसात. ते सांगचे जाल्यार जॉय वाड्याचो गुरकार, कातोलीक सभेचो राजकीय संचालक आनी आमच्या गोवली परिशद आयोगाचो संचालकी जावन आसा. आनी फाटल्या राजकीय क्षेत्रांत म्हणून सांगल्यार बरें वावर करून हांगासर आमकां राजकीय जागृती ह्या मर्याश्रमतांनी उपसयल्या. ते जेश्मे तशेंच बरे क्रियाल आनी आमच्या कातोलीक सभेंत कार्यदर्शी जावन भोव अपुरबायेचो वावर आनी वाड्यांत बरो अपुरबायेचो वावर करतात. हें सकड कारण बापायचो सहकार आनी पाठ तपडणी. तशें जोसेफान आपली जिणी भोवते फलाबरीत केल्ली. तसो हॉटेल उद्यम ताणें सुरू केल्लो. हांगासरचो मुखार हॉटेल बरें भोव अपुरबायेन चलतालें. आमी वेताले भोव अपुरबायेचे रुचीक कांतो तयार करतालो. बरो वेपार आसलो. पूण
कितेंगी थोड्या लागून ताका ते उद्यम करूंक ताणें सोडलें ना ताणें ताका तिंतावन तो भायर आयलो आनी ताणें स्वंत उद्यम केलो घराच तो जेवण आनी कॅटरिंग करतालो आमच्या पिरगेजेंत हर एका कार्यक्रमाक प्रत्येक जावन संत जाल्यार आमी ही नवी इगर्ज बांदता आसतना हर एक दीस रातच्या वेळार आमकां जेवण तो तयार करून दितालो आनी प्रत्येक जावन बापा लॉरेंट रोड्रिगेज आसतना जुबलेवाच्या वर्सा सगळ्या जेवणाची जबाबदारी देवादीन जोसेफान वहिसिल्ली आनी परस आमचो मरियाश्रम उत्सव जाल्लो त्या दिसी जोसेफान संपूर्ण जबाबदारी ताणें काडून गेल्ली आनी सर्वांक बरें जेवण तयार केल्लें आनी हर एक फावटी तो जेवण भोव अपुरबायेन तयार करतालो ताका व्हरता एक संतोश पिरगेजेन सेवा करूंक ताका भोव खुशी ताचें जेवण बरें जावन जाल्यार ताका बारीक खुशी त्या दीस आनी भोव मोगाली मनीस तो कोणा कडेन झगडे करनासलो हांवें पळोवंक ना ताणें कोणा कडेन रागार उलयलें रागार बेश्टयलें कोणाकी पळोवंक ना इतलो व्हड तो जबाबदारी आसल्यार कोणा कडेन तो रागार उलयनासलो मोगाल मनीस देखून ते कुटुंब मोगाळ जावन आसलें आमच्या हर एका कार्यक्रमाक आमकां कांय आमच्या पिरगेजेंत संघ संकटाचे आनी दुसरी मस्त कार्यक्रम जाताली जोसेफ एक फोन करून सांगल्यार जालें आमकां अशें गरज आसा एक 25 च्या ह्या 25 जेवणां सांगल्यार तो कुशेन तयार करतलो कलीत आसा ल्हानशे कॅटरिंगाक कोणी वयसिनात काण घेनात तांकां लाभ ना तर जोसेफ सक्कर करतलो ताची सेवा भोव अपुरबायेची अपुरबायेन ताणें सेवा दिल्या ह्या पिरगेजेक ह्या लोकांक आनी प्रत्येक जावन सांत अंतोणीचो तांचो वाडो सांत अंतोन वाडो सांत अंतोन वाड्यांत एक ग्रोट्टो आसा आनी त्या ग्रोट्ट्यांत हर एक फावटी तो नितळायक येतलो आनी ग्रोट्टो भोव अपुरबायेन नितळ करून धरतलो आनी त्याच वरी ताका आज सांत अंतोणीच्या दिसा मंगळाराची मती ताका मेळ्ळ्या भोव अपुरबायेन तो सांत अंतोणीचो भक्त जावन आसलो तांच्या वाड्यांत सांत अंतोणीचें फेस्त भोव धबालायेन गजालायेन करतात सांत अंतोणीचे दाराळ आशिर्वाद ताचेर आसात आज तो आमचे मदें ना तरी आमी कितली बुजोवन दिल्यार आमची बुजोवन त्या कुटुंबाक पावची ना आमची उतरां मात्र तांकां बुजोवन दिवंक शकची नात पूण देवाक असाध्य खंयचें ना देवाक सरसंगतीत साध्य आज कितें ताच्या मरणा वरवीं उणेपण पडलां की ते सक्कड देव तांकां भरती करून दी म्हणून हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन तांकां देवा कडेन मागतां आज देव तांच्या सर गरजांक पावोवन दी दुखेस्तली तुमच्या कुटुंबा देव तांकां बुजोवन दी म्हणून मागतां आमी सक्कड म्हणया ससनचो विशो दी ताका येसू मिया आनी निरंतर प्रकाश प्रकरण दी समाधान विशो घेवन दीत आमेन जोसेफ आमच्या कॅथोलीक सभेचो संदो जावन आसलो जिनियर संदो जावन आसलो बरो वावर केला तशेंच उपला अर्सुलायन फ्रांसिस्कान लायक मेलासो एक तो तेंय संदो जावन आसलो तो क्रिया जावन आसलो देखून हांव विनंती करता लायक संघाचे श्रेष्ठ आनी हांगासर मुखार येवचे एक फोटो काडूंक ताका अंतीम मेळोवंक तशेंच कॅथोलीक सभेचे सर संदे हांगासर ताचे उपरांत एक फोटो काडूंक मुखार येवचे म्हणून विनंती करता Botnaso kuris muka roda.
मोगाच्यानो म्हज्या पप्पाच्या अंतीम पयण्याच्या वेळी उपकार आठवण्याची आनी धन्यवादाची 2 उतरां उलोवंक तुमच्या मुखार उबो आसा. दयकन हांव इल्लें इमोशन जाल्यार म्हाका बक्षया. पयले सुवातेर हांव धन्यदेवाक अर्घ दिता. पप्पाक 70 वर्सांची फळाभरीत जिणी आमच्या सांगाता जिवंक फावो केल्ल्याक आज आमकां दूख भोगता तरी देवाच्या कुशेक आमी काल्तिमान घालता आनी तो स्वर्गार जेजूच्या सांगाता आसा म्हणून बरवसता. पयल्यान हांव उपकार बावडता आमच्या फिरगजीचो विगार मानादीक बाप ग्रेगरी पिरार बापांचो. आज आमच्या घरा येवन भेट करून आमकां बुजोवन तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटोवन पप्पाक तांणी बरें मागलां. आनी पप्पा ICUवर आसतना हांवें तांकां 2 फावटी आपयले पिडेस्ताची मागणी करूंक. हांवें दनपार आपयले तांचे रेस्ट करचो वेळ तांचो जाल्यार तांणी कुशेर हांवें सांगल्या वेळार तांणी गळाय करनासतना येवन ती ICU घेवन पप्पा खातीर तांणी मागला. तांकां हांव म्हजे तर्फेन म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा फादर. तशेंच आमकां बुजोवन पटोवन आज मिसाचें बलिदान भेटय 6 भेटोनी केल्ल्या सेंट एलोयसियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटीचे डिरेक्टर डॉक्टर फादर किरण कौत SJ ताका म्हज्या तर्फेन आनी म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच आनीक याजक आसात आमचे कुटुंबाचे मोगाचे मिसाचे 6 फावटींनी ताणें केल्या आनी आमकां एक बरो संदेश दिला. मानेदीक बाप ऑलिन क्रास्ता तुमकांय आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. मार्च म्हयन्यांत पप्पाची भलायकी इल्ली बिगाडली. तशें हेल्थ चॅकअप करतना पप्पाक फूड पायपांत कॅन्सर पिडा आसा म्हणून आयकतना आमकां आघात भोगलो. पूण ते स्टार्टींग स्टेज जाल्ले वरवीं सर्जरी केल्यार पप्पा बरो जाता म्हणल्या उद्देशान सर्जरी करचें डिसिशन आमकां कश्टांचें जाल्यार पप्पा बरो जाता म्हणल्यार 1 आशेन एप्रील म्हयन्याच्या 22 तारखेक AJ हॉस्पिटलांत सर्जरी केली. सर्जरी जाल्ले उपरांत फाटल्या 18 दिसा ICUंत चिकित्सा घेवन आसलो. ह्या वेळार पप्पान धैर्यान आपूण बरो जाता म्हणल्या बरवशान हांसच्या तोंडार कितली दूख आसल्यार दाखयनासतना आमकां धैर्य दितलो. ह्या वेळार पप्पाची सर्जरी करून बऱ्यांतले बरें ट्रिटमेंट केल्ल्या AJ हॉस्पिटलच्या सर वैद्यकीय सिब्बंदीचो प्रत्येक जावन पप्पाची सर्जरी करून बरें जतन घेतल्या डॉक्टर रोहन शेट्टी आनी ताच्या सर पंगडांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडतां. तशेंच आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां धैर्य सांगून आमकां संपूर्ण सहकार दिल्ल्या AJ हॉस्पिटलाचे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत मारला तशेंच डॉक्टर अमिता मारला हांकां आमी काळजांतल्यान उपकार बावडता. तशेंच इतले दिसा हॉस्पिटलांत सर रितींनी सहकार आनी कुमक केल्ल्या म्हज्या भयणीच्या सर कोलिग्सांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडतां. तशेंच आमकां ह्या कश्टांच्या दिसांनी आमकां सांगात दिवन बुजोवन पटय आयल्या सांगात आसल्या आमच्या सर कुटुंबादारांचो वाड्यागारांचो फिरगजगारांचो इश्टांचो आनी सर पप्पाच्या मोगांच्याचो काळजांतल्यान उपकार बावडता. तशेंच पप्पा ICUंत आसतना हॉस्पिटलांत रात दीस आमकां सांगात दिल्ल्या आमच्या मोगाच्या बेन्नी आंटीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमी दुखीन आमची तकली सकयल घालतना बुजवणेचे बुजा दिवन सर रितींनी आमकां सहकार दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या कथोलीक सभेच्या सर संध्याक काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आज श्रद्धांजली भेटयल्या आमच्या मोगाचो कथोलीक सभेचो माजी अध्यक्ष मानेस्त फ्रांसीस डिसोजा तुकाय देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच फिरगजींचो सर सहकार दिल्ल्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष फ्रांसीस मोंतेरो तुकाय देव बरें करूं. प्रत्येक रितीन हांव काळजांतल्यान उपकार बावडतां
पप्पाच्या चिकित्सेक आर्थीक रितीन कुमक केल्या सर दानिसो हांव कोणाचें नांव करनासतना एकच सुत्रान देव बरें करूंक म्हणटा. आमी तुमकां केदाळे आभारी जावन आसता आनी देवाची दाराळ आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक बरे तरेन गायन गायला क्वायर मंडळीचोय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. मरणाचे फोंड आनी मरणाची वेवस्था केल्ल्या लुकास रेंजर्स हांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. कॉफी आनी संजेची दुखेची पेज आमकां तयार केल्या रुडाल्फो तशेंच मेल्विन थॉमस हांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. पप्पाचे मरणाचे लाईव्ह कवरेज केल्ल्या डेल्सन मिडिया हांचोय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच हांव उपकार बोडटा पप्पाच्या सर्जरी वेळार सुमार आमकां 14 युनिट रगत करसल्ले आनी ते 14 युनिटी आमकां रगत दानीने आमकां दिला. सर रगत दिल्या दानीकय हांव कालजतावन उपकार बावडटा. तशेंच काल आनी आज ह्या पप्पाच्या अंतीम महिन्याच्या वेळी आमकां बुजोवन दिवन आमच्या सांगात दिल्ल्या कुटुंबादारांचो सोयऱ्यांचो इश्टांचो वाड्याघरांचो फिरगजगारांचो पप्पाच्या सर मोगांच्यांचो तशेंच प्रत्येक रितीन जेश्माच्या हेज्या हॉस्पिटलाच्या कोलिगांचो म्हज्या एलोशियस कॉलेजीच्या कोलिग्सांचो आनी प्रामिळाच्या मॅनिपल स्कॉलाच्या कोलिग्सांचो हांव कालजतावन उपकार बावडटा. तशेंच मरणाची तयारी करूंक आमकां सहकार दिल्ल्या म्हज्या सर इश्टांचो आनी प्रत्येक रितीन कातोलीक सभेच्या संज्यांचो कालजतावन उपकार बावडटा. तशेंच पप्पाचे अंतीम पयन लाईव्ह पळोवच्या सर पप्पाच्या मोगाच्यांकी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमच्या कुटुंबांत पयर एक आमचो एक कुटुंबाचो संदर्भ देवादीन जाल्लो लॉय मंतेरो ताकाय ह्या वेळार हांव ताका ससनाचो विशय मागता. आमकां वचूंक जावन नाटलें ताकाय हांव ह्या वेळार ससनाचो विशय मागता. परत एक फावटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक म्हणटा. कोणाचें नांव काडूंक विसरलां तर म्हाका बक्षया म्हूण सांगता आनी म्हजी धन्यवादाची 2 उतरां अखेर करता. ससनाचो विशय दी ताका हे सौम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंगो दी समाधानान तसो आत्मविशय घेवन दी. आमीन. हॅलो मेल्ले कुडीक मातयेक लावनचो कायदो भावार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगाता ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येयात. आत्म्याक ताच्या स्वागत कर परमेश्वरा अदीन तो करात. तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करो. अब्राहमाच्या गोपांत देव दूत तुका बरोवन पावो. देवाच्या ससनाचो विशय सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर
प्रकाश ताचेर पागय देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदराकेया सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदित बोधेयाळ बापा आमच्या बाबा जोसेफाचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगाता पुनर्जिवंत तो जातलो म्हण थीर बरवशान पातयेता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबारदेणेनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिलय देखून आमी तुका दिन वाचता सरेस्परा आमची प्रार्थना तूं काकोतीन मानून घे तुज्या साकराक सर्गींचे दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दी शिकर अशें क्रिस्ता सभे पावून तुज्या संगातांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जीव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं भाव भयणीनो एक कळवणी आमच्या बाबाच्या मरणाच्या हप्त्याचे मीस येवच्या सोमारा दीस 9 वरांचेर आसतले यांचा पावणे म्हणून सगळ्यांनी स्वीकार करचे आता आमी सिमिस्त्रेक येता आनी आमच्या बाबाच्या अंतीक पैनाक मागता आनी थंयसर ताका मातयेक आमी पायता मुखार कुरीस येतलो आनी 2 लायनी करून आमी सिमिस्त्रेन जमचे सकयल्या तट्टार जागून नंतर वयल्या तट्टार तुमी रावंक प्रयत्न करचे देव दूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरून तुज्या येद्या वेळी रग साक्षी तुका स्वागत करूं आली सर्गीच्या जेरुजाल्या शेराक वरून पावून मोन पळोवन मदल्यान वसात तंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता जशें नीत
पवित्रंबाची सुवाते घावेता देवाच्या घरात हावेता पवित्रंबाची सुवाते घावेता देवाच्या घरात हावेता जशे नितर तंबाचे सुवाते घावेता देवाच्या घरात हावेता. सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी प्रार्थना तुम्ही जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोंडांत विशय घेवन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी एकनिके पेवंक ते करतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना म्हणून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेलो तूंच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवंत करतस. तुज्या मुखामलाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका फावय. तुझी येताय आणि रस वडसलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक जोसेफ डिसोजाच्या संवसारांतलो आपणा जरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सुमयाच्या आधीन करुया. सुमी आपले शांतीन ताका वेंगू आणि निमाण्या दिसा ताची कोड पुनर्जीवंत करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागी आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवन पोवन आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजें तें जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तो रोडलो सोम्या आमचे दुकान पुसून काढ. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केल्याय आमच्या बाबाक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय कर. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या प्रत्येक जाण ताचे कुटाम तांकां दुबजय आनी ससनीक जिविताच्या उजवाडान आमकां दैत दी. आमच्या सुमेर शिकयल्ले मागणी आमी म्हणया. आमच्या सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकराची जोसेफ डिसोजाची काकलूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवंक नाका कित्याक तुजे कुशीक पालोवंक ताका मौन आसले. खऱ्या भावार्थान आंगा ताका भावार्थ थंय एकपटलोय तेच परी तुजे काकुलतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेलो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरी मागण्या कान दिताय. आज भक्तीने के तुमच्या या तुझ्या साकराक जोसेफ डिसोसाक विसलेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटलो पळय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय
तुझ्या